धाया मनस्य कुर्वन्ति स्वयं तिष्ठन्ति चातपे फलन्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषायव। स्वता वतान उबो रावन दुसऱ्यांक सावळी दिवपी, आपली फळां सुद्धा स्वता खातीर नासन दुसऱ्यां खातीर त्याचो उपयोग जावचो ह्याच हेतून ती फळां तयार करपी अशे हे वृक्ष जे आसा ते सत्पुरुषूच आसा अशें ह्या सुंदर सुभाषितान म्हटलेलें आसा। नमस्कार, माझे नाव समृद्धी केरकर। आमच्या आयच्या जंगल बुक ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आयच्या दिसा आमी पिसुर्ले आणि होंडा ह्या गावाच्या सीमेर आसपी जागेश्वर ह्या वटवृक्षाच्या सावळेन हांगासर येल्लेली आसा। आमच्या संत साहित्यान ह्या वटवृक्षाचो खूब उल्लेख केल्लो आसा, तसोच आमच्या संस्कृतीन ह्या झाडाचो खूब मान आसा आणि त्याचे विविध उपयोग जे आसा ते आयुर्वेदान सांगलेले आसा। निसर्गान सुद्धा ह्या झाडाचे खूप महत्व आसा। ते जे कितें आसा ते आमी आयच्या ह्या व्हिडिओन जाणून घेवया। वड म्हणजेच बनियन ट्री, तेजे सायंटिफिक नाव जे आसा ते फायकस बेंगलेन्सिस अशें आसा। आणि बनियान हे एका नाव पडच्या मागची जी गोष्ट आसा ती अशें म्हटलें वयता की जेन्ना युरोपियन जे व्यापारी जे आसलेले ते जेन्ना भारतान येयल्लेले तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की ह्या झाडाच्या मुनान चडान चड ह्या सावळेन बसलेले जे लोक असतात ते बनिया जी समाज आसा, तर ह्या समाजाचे लोक जे आसा ते ह्या झाडाची पुजा करी आसलेले। तेच्या सावळेन बसून आपले कसले गप्पा गोष्टी जे आसा ते तेंचे ह्या झाडाच्या पोंदा बसून चला आसलेले। तर तेंच्यांनी हे सगळे पळोवन तेंकां हे नावाचे झाडाचें नावूच जे आसा तेंच्यांनी बनियन ट्री अशें दवरलें आणि कालांतरान ते मागीर बनियान ट्री जालें। आणि आयज हे झाड जे आसा ते आमचें राष्ट्रीय झाड आसा, हे आमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें। सत्यवान सावित्री ही गोष्ट जी आसा ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि तेज्या खातीर वटवृक्षाक जे महत्व लाभलेलें आसा आमच्या संस्कृतीन हे सुद्धा आमकां सगळ्यांक खबर आसा। प्रत्येक स्त्री खातीर ह्यो जो वट पौर्णिमेचो सण जो आसा तो खूब जिवाळ्याचो आसता। आपल्या पतीच्या दीर्घायुश्या खातीर स्त्रिया ज्यो आसा ते वडा भोवती प्रदक्षिणा घालून तेका दोरी बांदतात आणि आपल्या घोवाच्या दीर्घायुश्या खातीर तेच्या कडेन प्रार्थना करतात। तर हे जे झाड आसा ते दीर्घ आयुष्य, शक्ती आणि पावित्र्य यांचे प्रतीक मानले वयता। ही जी गोष्ट आसा ती आमकां प्रत्येकाक खबर आसा आणि ती कितें वेगळी सांगपाची गरज ना। तर आमच्या देशान जशें ह्या झाडाक महत्व लाभलेलें आसा तशें इतर कितल्याशाच देशांनी ह्या झाडाचें महत्व आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच इंडोनेशिया ह्यो एक देश आसा, थंयसर सुद्धा हे झाड खूब महत्वाचें मानलें वयता। इतके की त्यांच्या राष्ट्रीय चिन्हान सुद्धा हे झाड आमकां दिसून येता। तर अशीच एक इंडोनेशिया ह्या देशातली एक लोककथा जी आसा ती आयज आमी जाणून घेवया। लोककथा जशें एका अद्भुत रम्य काळान सुरवात जाता तशीच ह्या लोककथेची सुद्धा सुरवात जी आसा ती एका अशी अद्भुत रम्य काळान जाता ज्या वेळाचेर झाडां जी आसा ती लोकां वांगडा उलोवंक शक्य आसलेली। अशा एका काळातली ही गोष्ट आसा। एक गांव आसलो आणि त्या गांवान एक वटवृक्ष आसलेलो आणि तो वटवृक्ष आसलो खूब वर्सां पासून तो वटवृक्ष त्या गांवान आसलो। तेच्या खातीर त्या गांवांतले लोक जे आसा ते तेका खूब मान दी आसले। एखादो जाणटो जसो आसता जो गांवान रावन तेका सगळी नॉलेज आसता, सगळे गोष्टी तेका अभ्यास आसता आणि त्याच बरोबर तेणी सगळ्यांचे ल्हानपणा पळयलेली आसता। तर अशा प्रकारचो जो त्या वडाक मान आसलेलो एखाद्या गांवांतल्या जाणट्याचो कसो, आणि सगळे लोक जे आसा ते येता वयताना तेजे सावळेन विश्रांती घेय आसलेले, तेच्या वांगडा उलय आसलेले, तेजो सल्लो घेय आसलेले। तर इतको जो मान आसा, इतको आदर आसा तो तेका लाभलेलो। तर हे सगळे पळोवन एक जो तरुण गुराखी आसलेलो त्या गांवान, तर तेका सदांच
तो मातसो घमंडी आसलो आनी ताका सदांच अशें दिसा की ह्या झाडाक लोक इतके कित्याक मान करतात, झाडा कडेन अशें कितें आसा. तर एक दिसा तो असोच वचा आसलेलो आपल्या मेंढरांक घेवन तेच्या पोंदसून, आनी तेन्ना असो बरो वारो येयलो आनी ताका सावळी दिसली आनी तेजें मन अशें जालें की हेज्या पोंदा विश्रांती घेवया. तर तो थंयसर विश्रांती घेवच्या पयलीं तेणी वयर नजर मारली झाडाचेर. पळयता जाल्यार ताका बारीक बारीक वटवृक्षाची फळां दिसलीं. त्या फळां कडेन पळोवन तो एकदम अजापूत जालो की इतके व्हडले वटवृक्ष आसा आनी तेजी धाकटीशी फळां. तेणी अशें म्हटलें सुद्दां की लोक हेका कित्याक अशें महत्व दिता इतकें, इतको व्हडलो आसा आनी फळां इतकीशी धाकटी आसा, हेजो कितें म्हणून उपयोग आसा. अशें तें उद्धटपणान तिणी उलोवन दाखयलें आनी हळू हळू वारो येयलो आनी ताका बरी न्हीद येयली. तर तो थंयसरूच वडाच्या सावळेन न्हिदलो आनी कांय वेळान एक आवाज जालो आनी पळयता जाल्यार तेजे तकलेचेर वडाचें फळ पडलेलें आनी ताका अचानक दचकोन जाग येयली आनी तो उठलो आनी हेवटेन तेवटेन पळयता म्हटल्यार ताका आवाज येयलो की तुका लागोंक ना न्हू. हे तो वटवृक्ष आसा तो ताका विचारता आसलो की तुका कितें त्रास जावंक ना न्हू. तर तेजेर तो भुरगो म्हणपाक लागलो की अशेंच लोकांक उठोवप, आपली फळां उडोवन अशें लोकांची झोप मोड करप, हेच तुजें हुशारपणां आसा अशें त्या भुरग्यान ताका विचारलें. तेजेर वटवृक्ष जो आसा तो हसोन म्हणपाक लागलो की आपूण तुका उठोवपा खातीर हें करूंक ना, तर तुका एक बऱ्या पद्दतीन एक कितें तरी शिकवण मेळची म्हणून आपूण हें फळ जें आसा तें तुजेर उडयलेलें आसा. आतां तूंच विचार कर, हे जे आपले बारीकशें फळ आसा तें आतां तुज्या तकलेचेर पडलें आनी तूं जागो जालो. जर आपल्याक जशें सूट जावपी अशें आपल्या आकारा इतकें आपलें जर नाल्ला भशेन जर फळ आसलेलें जाल्यार आयज तुज्या तकलेचें कितें जाता आसलेलें. हें सांगल्या उपरांतूच त्या भुरग्याचे एकदम दोळे उगाडले आनी ताका जाण येयली. तेज्या उपरांत वटवृक्ष जो आसा तो ताका सांगपाक लागलो की आपल्या आयुश्यान केन्नाच गर्व आसपाक जायना आपल्या कर्तृत्वाचो आपल्याक. तर आपूण सदांच दुसऱ्यांचेर एकमेकांचेर अवलंबून आसता. आपलें हें जें फळ आसा हें तर मनीस खाय नासतले पूण ते पक्ष्यां खातीर, कितल्याशाच प्राण्यां खातीर तें एक खाद्य आसा आनी तेज्याच बरोबर हे अनेक जिवां खातीर आपलो जो उपयोग आसा तो अनेक जिवांक आसा आनी तुका सुद्दां आसा. तर आपली ही जी फळां आसा ती पक्षी खातात आनी जेन्ना ते दुसरे कडेन वयतात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तेन्ना आपले हे ज्यो बियो आसात ते सगळ्याक उडोवन थंयसर आपली परत वृक्ष उगावतात. ही जी मदत आसा ते आपल्याक पक्षी करता. ते आपल्या आंगा खांद्याचेर रावतात, तेंची घरटी आसा. तशेंच आपल्या पानांचेर वेगवेगळे जे फुलपाखरू आसात ते अंडी घालतात आनी भितरल्यान जे सुरवंट येतात ते आपली पानां खातात. आनी तशेंच हे पक्षी जे आसा ते ह्या सुरवंटांक खातात. आनी तुका खबर आसा की तुज्या सुद्दां आयुश्यान ह्या पक्ष्यांचो जो आसा तो खूब उपयोग तुका जाता. तो कसो म्हटल्यार तुजी जी मेंढरां आसा ते पालो खातात आनी ते पालो तांकां बरो मेळपाक जाय म्हणून तितून किडे आसपाक जायना हेजी जी जबाबदारी आसा ती पक्ष्यांची आसता. पक्षी जे आसा ते आपले ते किड्यो खाता आनी तो पालो जो आसा तो शुद्ध करता. तशेंच आपल्या सकयल हे जो तूं पाचोळो पळयता आसला, आपली जी पानां पळयता आसतली तेतून सुद्दां कितल्याशाच जिवांचें घर आसा. गांडूळ आसा किंवा मुयो आसा तरेतरेचे. तर हे सगळे आनीकूय किटक आसा ते हे सगळे जे आसा ते आपल्या पानांनी रावता. मुयो आसा, गांडूळ आसा ते आपल्या मुळां पर्यंत बीळ काडून वयता आनी भितरल्यान आपल्या मुळांक प्राणवायू मेळटा आनी हितूंतल्यान आपूण ह्यो इतको व्हडलो आपूण वृक्ष आसा तरी सुद्दां ह्या बारीकशा जिवाचें सुद्दां आपल्या म्हाज्या हितून आयुश्यान ह्या बारीकशा जिवाचें सुद्दां खूब मोठें योगदान आसा आनी तेज्याच खातीर आपूण आयज ह्यो असो बळकटपणान उबो आसा आनी आपल्या मुळांक ह्यो जो प्रकार आसा तो आपल्या मुळांक बळ दिता. तर हे बारीक गोश्टी सुद्दां प्रत्येक बारीक जीव सुद्दां आसा तो आपल्याक मदत अशा तरेन करीत आसता. तेज्या खातीर आमी सदांच एकमेकांचेर अवलंबून आसता खंयच्या ना खंयच्या तरी गोश्टीसून हें आमी सदैव याद दवरपाक जाय आनी आपल्याच खंयच्याच गोश्टीचो आपूण केन्ना घमंड करपाक जायना. आनी वटवृक्ष जेन्ना हे त्या भुरग्याक सांगलें तेन्ना ताका तें पटलें आनी ताका आपली चूक जी आसा ती अशा तरेन कळ्ळी.
आत्ताच आमी वडाचे नैसर्गिक महत्व जे आसा ते जाणून घेतले. तशेंच ह्या वडाक आमच्या गोंयान आध्यात्मिक महत्वय खूब लाभलेलें आसा. आमकां वटपौर्णिमेन तेजें जें महत्व आसा तें खबरूच आसा. पूण गोंयान राष्ट्रोळी, दाडो देव आनी देवचार ह्या संकल्पनेशी सुद्दां वड जो आसा तो बऱ्याच प्रमाणान जोडलेलो आमकां दिसोन येता. गांवांच्या सिमेंचेर किंवा गांवांनी हे वडाचें जें झाड आसा तेका तेज्या समोर एक घुमटी आसता किंवा तो वडूच जो आसता तो देव म्हणून पुजलो वयता, देवचार म्हणून पुजलो वयता. साळ हो गांव जो आसा थंयसरलो एक वाडो वडावळ म्हणून हो जो वाडो आसा तर तेजें नांवूच जें आसा तें वडा वयल्यान पडलेलें आसा. साळांतल्या वडावळ ह्या जाग्या सारकोच काणकोणांतले पर्तगळी हांगासर तळपण नदीच्या किनारी जो वडाचो संकूल आसा तो म्हणजे आमच्या गोंयच्या संस्कृतीचो एक मानदंडूच आसा. अशाच प्रकारचो एक प्रचंड उंच आसलेलो वड पेडणेच्या भगवती मंदिराच्या समोर आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच पेडणे गांवच्या भोवमाच्या पठारार विशाल वटवृक्ष आसा. देश विदेशांतल्या पर्यटकांचो तो एक मुक्तीधामूच जाल्लो आसा. वटवृक्ष जो आसा तो आपल्या घनदाट छाये खातीर म्हणा किंवा इतक्या तेजी पानांचो प्रशस्त जो हे आसा कॅनोपी जी आसा तेज्या खातीर म्हणा सदांच मनशाक तेजें आकर्शण रावलेलें आसा. आनी तो जो आसा तो गूढरम्य एकदम असो अगम्य असो कितें तरी तेज्या कडेन पळयतकूनी मनशाक सदैव दिसलेलें आसा. तेज्या खातीर हे जे संकल्पना आसा राष्ट्रोळी किंवा दाडो देव, सिमे वयलो, देवचार हे जे संकल्पना आसा ते आमकां तेज्याशी जोडलेले पळोवपाक मेळटा. वटवृक्ष जो आसा तो तेचें महत्व आसा त्या मनशाच्या आयुश्यान प्रत्येक टप्प्याचेर आसा. जशें की हेजें वैज्ञानीक महत्व आसा, आध्यात्मीक महत्व आसा, नैसर्गिक महत्व आसा, तशें आमच्या औषधांनूय हेचो उपयोग केलो वयता. वडाचें झाड जें आसा तें औषधी सुद्दां आसा. पारंपारीक रित्या हेचे अर्क आसलेले तेल जें आसा ते केंस वाडपा खातीर किंवा केंस गळपाक जायना म्हणून वापरान येता. आनी त्याच बरोबर हेचे जे पारंबे आसा ते चावल्यार सुद्दां पोटान बरें किंवा आपले जे हिरडे आसा दांतांचे हिरडे आसा तेंच्या खातीरूय हे खूब उपयोगी आसा. आनी डायरिया हेज्या सारके जे रोग आसता तर तेज्या खातीरूय वडाचे हेजे पारंबे पासून वखद केले वयता. वटवृक्षाक पयल्या उपरांत म्हाका सदिनाच म्हाज्या बालपणाचे यादी येता जेन्ना हांव हेचे पारंब्याक धरून खूब खेळा आसलेले. भुरग्यांच्या आयुश्यान जे आसा ते हे झाडाक खरोच खूब स्थान आसा. आनी आमी गांवांनी जर ज्या जाग्याचेर वटवृक्ष आसात आजुनूय थंयसर जर वचून पळयलें जाल्यार तेंचें बालपण कितकें समृद्ध आसा हें आमकां पळोवपाक मेळूं शकता कांय भागांनी. चडान चड आतां भुरगे मोबायलाचेर ह्या सगळ्या गेमींनी आतां सगळे दंग जाल्लेले आसता. पूण पयलींच्या लोकांचें जें बालपण आसलेलें तें समृद्ध करपाक अशीं हीं झाडां आसलेलीं ती कारणीभूत आसलेली. वटवृक्ष जो आसा गांवांतलो एखादो जाणटो मनीस जो आसता तो सगळे लोकांचें जिवन जें आसा तें तेणी पळयलेलें आसता आनी तेका अनुभवा वांगडा बरेंच ज्ञान येयल्लेलें आसता. तशें हें झाड आसा आनी मनशाच्या प्रत्येक आयुश्यांतल्या प्रत्येक टप्प्याचो तो साक्षीदार असो आसता. ते 500-600 वर्सां अशें जगता आनी सगळ्यांची जी आयुश्य आसा सगळे जे घडामोडी तेज्या आजूबाजूक जाय आसलेले बदल जे आसा ते सगळे हें झाड शांतपणान पळयत आसता. आनी तितकें जें ज्ञान जें आसा तें नक्कीच तेज्या कडेन पावलां आसतलें की एखादो जाणटो आजोबा जो आसा तेज्या दाडी मिश्यां प्रमाणे हे जे पारंबे आमकां दिसता आनी ते ओडून तेज्या आंगा खांदार चडोवन जीं भुरगीं आसा तीं खेळटात ह्या पारंब्यांचे झोका घेता. अशेंच म्हाका हे
झाड दिसता. हे जे झाड असा ते अनेकांचे आश्रयदाते असा. कितलेशे तरेतरेचे पक्षी जसे की धनेश, पावशा, कोकीळ असे कितलेशेच पक्षी तसेच खारुताई, माकड हे हेज्या आंगा खानाचेर सदैव खेळत असतात. हेची फळां खायत असतात. आणि एखादी जे कॉलनी असता किंवा बिल्डिंग असता तेका कितलेशेच रूम असतात, तितून वेगळी वेगळी मनशां रावा असतात. तशा पद्दतीन हे आसा तर एकूच झाड, पूण ते पक्ष्यां खातीर, प्राण्यांक खातीर एक कॉलनीच असलेल्या भशेन आसा. हेजे जे तुमी झाडाच्या खोडाचेर कितलेशेच कप्पे तुमकां दिसता. तेजे मुळां कडेन कीटक रावतात. तेज्या आंगा खांदाचेर पक्ष्यांची घरटी असता. माकड येतात खेळपाक. आणि कितलेशेच फुलपाखरां आसात. ती तेच्या पानांचेर अंडी दितात. तर ह्या सगळ्यांक आश्रयदाते हे झाड आसा. वैज्ञानीक दृश्टीन सांगपाक गेले जाल्यार ह्या झाडाक एपिफायट अशें म्हणटात. कारण की हे जे झाड आसा ते दुसऱ्या एखाद्या झाडाचो आधार घेवन बरेच फावटी आमकां जल्माक येताना पळोवपाक मेळटा. कारण की हेच्यो ज्यो बियो आसा ते वेगळे वेगळे पक्षी खाता आनी आपले विश्टेसून तेजो सगळे कडेन प्रसार करता. आनी ते बियो ज्यो आसा ते खंयच्या झाडाचेर खंयच्या जाग्याचेर पडटा थंयसर उगवून येता. आनी एक विशिश्ट गजाल सांगप म्हटल्यार हे झाड आसा तेका खूब जागा जाय लागता आनी तेजी मुळां जी आसा ती एकदम खोल मेरेन वयतात. आंध्र प्रदेशान अनंतापूर हांगासर थिम्मम्मा मरीमनू म्हणून हे जे एक झाड आसा तेजो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्डान सुद्दां तेजो उल्लेख जाल्लो आसा. इतके व्हडले हे झाड आसा. आनी हे एक झाड ना तर अख्खे जंगलूच म्हणा एका झाडान तयार केल्लेले आसा आपले स्वताचे अशे. हे जे तुमकां पारंबे दिसतात हे पारंबे सकयल देंवल्या उपरांत तेची स्वताचीच एक मुळां जातात आनी ती रोवून तेंचे एक वेगळे झाड जाता. आनी इतकी थंयसर झाडां तेजी जाल्लेली आसात की तेजे खरे खोड खंयचे हे सुद्दां वळखपाचें कठीण जाल्लेलें आसा. आनी एकाच वेळाचेर 20,000 लोक रावो शकता अशी इतकी जागा व्हडली त्या वडाची. जो घेर आसा तो इतको व्हडलो आसा त्या वडाचो. आनी त्याच बरोबर 600 वर्सां परसूय चड वर्सां जावन हे वड थंयसर आसा अशें मानलें वयता. तर ह्या थिम्मम्मा मरीमनू ह्या वडाची गोश्ट म्हटल्यार अशें म्हणटात की त्या जाग्याचेर एक बायल सती केल्लेली आनी तेच्या राखेसून एक झाड उगावलें आनी ते हे थिम्मम्मा मरीमनू आमकां आंध्र प्रदेश हांगासर पळोवपाक मेळटा. आनी त्याच बरोबर जगन्नाथ पुरी हे जे सगळ्यांक खबर आसलेलें मंदीर आसा थंयसर सुद्दां वडाची पुजा केली वयता. त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पायजणां. ही सुंदर कविता जी आसा बाकीबाब बोरकर म्हणजे बाळकृष्ण भगवंत बोरकर हे आमच्या गोंयचेच कवी आसा. हे आमकां सगळ्यांक ही कविता हे गाणें जे आसा ते आमच्या तोंडार आसतले. सुरेश वाडकर यांच्यांनी हे गाणें म्हटलेलें आसा. हे जे कवी आसा ते आतांचे जाले पूण वडाचो जो उल्लेख आसा तो बऱ्याचशा संत साहित्यान सुद्दां येयल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तर अशेंच संतांचे जे सुंदर अभंग आसात, कांय ओळी आसात ते म्हाज्या वाचनान येयल्लेले आसा ते म्हाका तुमच्या समोर मांडपाचेशें दिसतात. संत नामदेवानी म्हटला, वटवृक्षा खाली पंढरीनाथ भेटे, वटवृक्षा खाली पंढरीनाथ भेटे, भावे जे जपे नाम त्यासी तो साक्षात दिसे, भावे जे जपे नाम त्यासी तो साक्षात दिसे. अशीच अजून एक कविता आसा जनाबाईची. वडापरी विस्तार मूळ धरवी अंतरा, वडापरी विस्तार मूळ धरवी अंतरा, जनाई म्हणे भक्तास नाम जपावे नित्य, जनाई म्हणे भक्तास नाम जपावे नित्य. वडाची छाया जी आसा ती मन एकदम प्रसन्न करून दिता. जेन्ना आमी वडाच्या पोंदा बसता
तेन्ना आमकां कितलेशेच विचार आमच्या मनान येतात किंवा जे आमच्या विचार मनान जे वाईट विचार असता किंवा एखादे टेन्शन असता ते हेज्या सावळेन बसून आमी शांतपणान रावली जाल्यार ते भंय ते टेन्शन सगळें विरोन वचपाची जी क्षमता आसा ती वडाच्या झाडा कडेन आसा. समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात, वटवृक्षासम स्थिर राहावे, वटवृक्षासम स्थिर राहावे, जनासी छाया द्यावी, संकटो येती जेव्हा शांत चित्त ठेवावे, संकटो येती जेव्हा शांत चित्त ठेवावे. समर्थ रामदासाने आमकां आपल्या ह्या ओळींच्या माध्यमासून ह्यो एक सुंदर उपदेश केल्लो आसा. तर ह्यो जो उपदेश आसा तो आमी आत्मसात करपाचो प्रयत्न करया आणि आयच्या भागान हांगाच थांबता.